अप्रशिक्षित कामगारांक म्हयन्याक उणोच 21,000 रुपया पगार करात। सरकाराचो मालकीची खणी महामंडळ तयार करून गोंयांतल्यो खणी सुरू करात। पेट्रोल, डिझल, गॅसीचो वाडिल्लो दर उणे करात अश्यो सुमार 15 मागण्यो करत आयटकान पणजे आंदोलन केलें। रोजगारी, भलायकी, अर्थवेवस्था, शासन, प्रशासन अशा सगळ्याच पावंड्याचेर सरकार अपयशी थरलां अशें म्हणत भाजप सरकाराचेर फोग काडलो। कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। कौन लड़ेंगे? हम लड़ेंगे। AITUC जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रोविडेंट फंड आणि ग्रॅच्युइटीचे टॅक्स नाकारे नाका। वाडटी म्हारगाय, शेतकार, कामगारांचे प्रश्न सोडवपाक आयिल्ले अपेस, कोरोनाच्या काळात सगळ्याच घटकांकडे जाल्ली आडनदर, म्हारगाय अशा विविध विशयावयल्यान आयटकान म्हटल्यार ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसीन हेर संघटनांची मजतीन भाजपा सरकाराक उजरावन काडलें। बिरेस्तार तांणी पणजे सरकाराच्या विरोधात आंदोलन केलें। 15 मागण्यांची निवेदनय तांणी मुख्यमंत्र्याक भेटयलां। पळयात आयटकचो क्रिस्टोफर फॉन्सेका कितें म्हणटा तो। त्या प्रोटेस्ट विकाच्या अनुसार आयचो धरणा जाता। त्याच बरोबर गोंयच्या लेवलाचेर हांव सांगूंक सोदता, मिनिमम वेजेस कमीत कमी 21,000 जावंक जाय। कदंबा कामगाराचे प्रश्न धरलेले, PWD कामगाराचे प्रश्न धरलेले, रिव्हर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटाचे कामगाराचे प्रश्न धरलेले, तुझे पंचायत कामगाराचे प्रश्न धरलेले, सगळे प्रश्न ताबडतोब मिटपाक जाय। शेतकार विचार करता, लोणचे वा नाका ते रोयचे वा नाका ते, ही परिस्थिती आसा। आणि या म्हारगायेक लागून जीवनावश्यक वस्तू सगळे म्हारग जाला। आणि हे सगळे आमी मनान दवरून प्रत्येक गोष्ट विवरणा करपाक बरोच टाइम लागता। तेका बरी लांब स्टडी करची पडटा, स्टडी करता म्हणसर रावपाक जायना। The things and events are moving so fast that there is no time to wait. There is no time to wait. We have to march, and as a resolute and strong and united working class movement, we must move forward. We must fight, and timely we should combat the government policies which are anti-people and anti-working class, anti-farmers, anti-Goan and anti-common man. Istano, पुढे वचूया। तुम्ही पुढे वचपाक झुजपाक तयार आसा? सगळे तयार आसा? सगळे हात वर करून सांगपाक तयार आसा? दे बरें करो, ताळयो मारून पास करूया रेझोल्यूशन। 2012 सावन ते 2021 मेरेन खणी सुरू करतात म्हणत सरकारान लोकांक हुमकळ्यात दवरल्यात। सुमार 8 मतदारसंघातले लोक खणी सुरू जातल्यो हे आशेन सरकारा फाटल्यान रावल्यात। पूण आता महामंडळ स्थापन करता म्हण सरकार लोकांक झुलयत रावला। येता ते वेंचणुके आदी महामंडळ जाग्यार घातले ना जाल्यार हेच लोक सरकाराच्या विरोधात मतदान करतले, ॲडव्होकेट सुहास नायकान शिटकावणी दिल्या। ऐकात। काही ठराविक 15 मुद्दे आम्ही सभेमध्ये दवरल्या आणि हे 15 मुद्द्यांचो एक मेमोरेंडम आम्ही चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंताक आम्ही दितले आणि तितून 15 मुद्दे खास मुद्दे आसात कित्याक ते दिसपट्टे आमकां दे आर अफेक्टिंग अस। आयज आमी बारीक जर पळयले जाल्यार द पीपल हू रिप्रेझेंट अस, द पॉलिटिशियन्स, दे आर सपोज टू सर्व द पीपल, बट वॉट वी सी that they instead of serving people they are serving themselves. आयज जर पळयलें तुम्ही जाल्यार हो पॉलिटिशियन त्या पक्षान गेलो, त्या पक्षाचो पॉलिटिशियन ह्या पक्षान आयलो आणि हेच चल्लेले आसा। आणि ह्या साबार मांडावळीचेर जर विचार केलो जाल्यार नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट द वर्किंग पीपल्स रायट्स। तांचे एक्सप्लॉयटेशन जे चल्लां ते मागीर वर्किंग पीपल म्हणटकूच तातूंत सगळे जाण आयले, बँकेन काम करपी आयले, इस्टाब्लिशमेंटांनी काम करपी आयले, इंडस्ट्रीनी काम करपी आयले, कामगार वर्ग आयले, सर्वसामान्य कॉन्ट्रॅक्ट लेबर आयलो, all are working people, and these politicians should know that in each constituency we represent at least 50 to 60 people and they are directly connected to us. आणि जर तर आमचे मुद्दे जे आम्ही या मेमोरेंडमान घातलेले आसा आणि या सरकारा कडेन पावीत केल्ले आसा आणि ते मुद्दे म्हणल्यार
कमीत कमी पगार जो 21,000 जावपाक जाय अनस्किल्ड कॅटेगरीक. दुसरो मुद्दो सरकारान ताबडतोब गोंयचें मायनिंग स्टार्ट करपाक जाय, कित्याक तुमी घोशणा केल्या की वी आर गोईंग टू फॉर्म द कॉर्पोरेशन, बट नथींग हॅज बीन सीन ऑन द ग्राउंड लेवल. कांयच ताजेर उपाय तुमी करूंक ना. सो बिफोर गोईंग टू द इलेक्शन्स कॉन्क्रीट प्रपोजल्स घेवन लोकां मेरेन येयात, कित्याक 2012 ते 2021 पर्यंत तुम्ही लोकांक फटयत आसात की वी विल स्टार्ट मायनिंग, बट नथींग हॅज बीन हॅपन. आणि ह्या प्रॉमिसाचेरूच म्हाका दिसता मायज 8 कॉन्स्टिट्युएन्सींतले लोक ह्या सरकारा फाटल्यान आसा, आणि ह्या सरकारान नोंद घेवपाक जाय की दिस टायम पीपल आर नॉट गोइंग टू बी फूल्ड. आमचो दुसरो मुद्दो आसा की सरकारान जे कायदे केल्यात, जे 44 कायदे मोडीत काडून 4 लेबर कोड केल्यात, ते ताबडतोब फाटी घेवपाक जाय. शेतकऱ्यांच्या विरोधात जे 3 कायदे आसात ते 3 कायदे फाटी घेवपाक जाय. प्रोव्हिडंट फंडाचेर टॅक्स जावं पेन्शनाचेर टॅक्स जावं ग्रॅच्युटीचेर टॅक्स जे आसा ते टॅक्स लागपाक जायना. पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ज्यो रेल्वे म्हण, एअरपोर्ट्स म्हण, बाकीचे हे म्हण, ते सगळे तुम्ही काढून जे भांडवलदाराच्या हातीन दितात ते दिवपाक जायना. स्टॉप प्रायव्हेटायझेशन ऑफ प्रॉफिट मेकिंग पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. त्याचबरोबर गोंयांत जे सेल्फ एम्प्लॉयड आसात, जे रिटेल ट्रेडान आसात, कित्याक आयज जर आमी पळयलें जाल्यार वतात थंय मल्टीनॅशनल FDI येयल्ले आसा, आणि रिटेल ट्रेड जो आसा, जो शॉप मालक आसा, जो बाजारकार आसा, तो सोंपलेलो आसा. सो तांकां डायरेक्टली अफेक्ट जावपाक जायना अशी तजवीज ह्या सरकारान काडपाक जाय, आणि जे FDI आसात तांचेर कांय निर्बंध आणि अंकुश सरकारान दवरपाक जाय. ही एक मागणी आमी ह्या मेमोरंडमान सांगलेली आसा. त्याचबरोबर पेट्रोल, डिझल आणि जे जीवनावश्यक वस्तू आसा, जे खाणा जेवणाच्यो वस्तू आसा, त्यो रिड्यूस करपाक जाय. सरकारान ताचेर कंट्रोल करपाक जाय, आणि पेट्रोल आणि डिझल डायरेक्टली GSTन येवपाक जाय, ही प्रमुख मागणी आसा. सरकाराची घोशणा आसा की 1 टॅक्स 1 नेशन 1 टॅक्स, जाल्यार GSTंतल्यान पेट्रोल आणि डिझल कित्याक भायर दवरला, त्याच्या फाटल्यान व्हडलें कारस्थान आसा. हे सरकाराकूय खबर आसा, आमकांय खबर आसा. सो डायरेक्टली इन्क्लूड पेट्रोल अँड डिझल इन द GST अँड रिड्यूस द प्रायसीस ऑफ पेट्रोल अँड डिझल अँड कुकिंग गॅस. दिस इज आवर मेन डिमांड. गोवा 365 खातीर पणजीच्यान विलेम रॉड्रिक्स.